हेतू म्हणजे की हे गांवचे भुरगे डेव्हलप जावचे, हे गांवांचे तरणाटे आजचे तरणाटे बरे फुटबॉल प्लेयर जावन आमच्या गोंयचें नांव तशेंच आमच्या देशाचें नांव वयर काडचें हो आमचो मुख्य हेतू आसा. कित्याक आमचे कडेन बरे बरे फुटबॉल प्लेयर आसा, आमच्या गांवांत खुबशे बरे प्लेयर आसा जे अजून थोडे स्टेटाक खेळटात, थोडे नॅशनलाक खेळटात. आनी आमचो मेन हेतू इतलोच आसा की आमचे करमळचे गांवचे भुरगे बरे पैकी प्लेयर जावचे आणि त्यांनी आमच्या गांवचें नांव तशेंच गोंयचें नांव वयर काडचो हो आमचो मुख्य हेतू. आनंद जालो की हांगा येवन हांव बसलो आनी म्हाका तुमचें स्वागत केलें. हें म्हाका पयले फावटी अशें जालें की सामको अक्षरशः सारको मन भरून गेलें. तशेंच हांव आतां तुमची मॅच पळयतालो, म्हाका इतलो आनंद येयलो की मॅच पळोवन की कशे भुरगे आपले टॅलंट दाखयता, सारके चड बरे खेळटा. आनी तितून भितर थोडीशी अशी भर घालूंक जाय आसलेली, तांकां जर बरो कोच मेळत जाल्यार आमचे भुरगे खरोखरच तुका नॅशनलाक तर आमची गोंयची टीम गेल्लीच आसा. जर ह्या भुरग्यांक जर बरो कोच मेळत म्हाका दिसता हितूंतलेय बी आमचे भुरगे थंयसर वचोंक शकता अशें म्हाका दिसता. आनी जे भुरग्यांक कितें जाय पडत जाल्यार हांव दितलो आनी म्हाका केन्नाय हांव तुमच्या फाटल्यान आसतलो. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे हे आमी प्रोग्राम कित्याक लागून दवरता की आमचे जे फुटबॉलर, आमचे जे भुरगे आसा, या यूथ जो आसा ते युथांनी खंयच्याच वायट मार्गान वयचे न्हू, वायट मार्गान वचप न्हू. म्हणजे आमी एवरी टायम एक फंक्शन दवरता. लास्ट टायम आमी नरकासूर दवरलो, मागीर आतां क्रिसमसाचें आमी क्रीप कॉम्पिटिशन दवरलें, स्टार कॉम्पिटिशन दवरलें, आतां आमी फुटबॉल, परत क्रिकेट, परत फुटबॉल आमी चालू. फक्त आमचे यूथ आहा पळय हेंचे आमी सारकें एक अशें मन दवरतले की ह्या खेळान आनी शिक्षणान अशेंच आमचे एक मनन एक हें आहा आनी ह्या युथान खंयचेच वायट मार्गान वचोंक नाकाचें आनी अशेंच नांव जोडचें. कितें तुमकां हेल्प जालें हांव सदांच तुमचे बरोबर आसतलो. आमचो दिनेश बाबा, दिनेश कस्ता, तो म्हजो सारको बरो मित्र जाल्लो आहा. कितें आसा दिनेश बाबाक सांगपाचें, तुमी दिनेशाक सांगपाचें. हांव तुमच्या बरोबर आतां पळय तुमकां कितें जाय म्हण तूं क्रिकेटीचें कितें लागता सांगा म्हाका, फुटबॉलाक आनी कितें जाय म्हाका सांगा. तुमचें कसलेंच कितें कमी पडपाक हांव दिवचो ना. आनी असोच तुमी आपलो खेळ दाखयत रावचें आनी नांव आमचें सारकें कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीचें सारकें नांव रोशन करून दाखोवचें.